पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार मडगांव हांगासर। आजच्या भागातलो आमचो किचन पार्टनर आसा 4T हट्टी हो कॅफे। आजचो आमचो भाग समर्पित आसा सगळ्या भारतीय सैनिकां खातीर ज्यांच्या बलिदाना खातीर आज आमी सुरक्षीत आनी मोकळो श्वास घेवं शकता। आजचो आमचो भाग कारगिल विजय दिवस स्पेशल एपिसोड आणि आजच्या भागात इतली आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट जिने शस्त्र उबारूंक ना पण तिच्या हातीन आशिल्लो चमचो हो सैनिकां खातीर शस्त्रच आशिल्लो। मेळुया आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक। चला तर। कोल्हापूरच्या एका लहानशा गावातल्यान गोंय आणि फुडें युरोप ते स्पेन मेरेनचो प्रवास, कष्ट, आत्मविश्वासाची सगळ्यांक उर्बा दिवपी काणी म्हळ्यार आयची सेलिब्रिटी शेफ सरिता चौहान। सुरवेक घरगुती मसाल्यांची विक्री, टिफिन सेवा, जायत्या अडचणींचेर मात करून 10,000 मायज लोकांक अन्न पुरवण करपाची तांक मेळयली। हाची चव मास्टर शेफ इंडिया ते स्पेनांतल्या भारतीय दूतावासांत भारताचे प्रतिनिधित्व करे मेरेन पावली। यशोदामिनी पुरस्कार, इंटरनॅशनल वुमन्स फोरम अवॉर्ड, इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स अवॉर्ड असे जायते प्रतिष्ठीत पुरस्कार। तोखणायची गजाल म्हळ्यार दर वर्सा 26 जुलयाक कारगिल विजय दिसा निमतान शेफ सरिता आपल्या पंगडाक घेवन गोंयांतल्यान थेट द्रास वॉर मेमोरियलार वता आणि थंय जमिल्ल्या हजारांनी लोकां खातीर रांदता। देशभक्ती वांगडा लोकसेवेचे सोबीत दर्शन घडोवपी सरिताचो मंत्र मना काळजा सावन रांदलेलें जेवण केन्नाच बेचव जायना आयच्या जायत्या बायलांक प्रेरणा दिता। एक बायल उद्देजक आणि खरी देशभक्त म्हणून शेफ सरिता चौहान खऱ्या अर्थान अन्नपूर्णेचो आधुनिक अवतार। जाणून घेऊया तिची फुडी सायड। येवकार दिवया आमी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक मास्टर शेफ मॅडम सरिता चौहान हेंका। वेलकम। Thank इट्स you. अ प्लेजर टू हॅव यू हियर। For me also it's pleasure to cook for you all with Panchamrut products. वाव, दॅट्स ग्रेट। आणि आज मॅडम बरोबर आमी खूबश्यो गजाल्यो करपाच्यो आसा की तेंचो एक्सपिरियन्स इतलो वास्ट आसा। म्हाका दिसता आमच्या आजच्यो गजाल्यो सोंपच्योच ना, सो पयलीं सुरवात करुया ह्या गजाल्यांक। सगळ्यात आदी तुमकां विचारन दिसता की तुमी जो म्हाका दिसता जे एक हटके अशें काम करता जे एक सादारण आमच्या सिव्हिलियन्सांक चटकन सुचचें सुद्दां ना, कारगिल सारक्या क्षेत्रांत वचून तुम्ही थंयच्या जवानां खातीर स्पेशल सगळे फूड प्रिपेअर करता। सो हे सगळे तुमच्या मनान आयले कशें करपाक? सुरवात खंयच्यान जाली? सुरवात म्हटल्यार इनबॉर्न ब्लडानच आसा कित्याक माझे माय फादर ही वॉज अ फ्रीडम फायटर। सो ते एक्सपायर जाले इन 2015। सो तांकां श्रद्धांजली हांव कशी दितली बिकॉज ही वॉज लायक स्टॉन्च देशभक्त। सो दॅट ऑटोमॅटिकली हॅड कम इन मी। सो आय डिसायडेड की म्हणजे वचपाकच जाय म्हाका आनी कितें तरी आमच्या जवानांक लागून करपा जाय। मागीर फर्स्ट इयर गेले तेन्ना म्हाका परमिशन मेळूंक ना भितर वचपाची। मागीर ते द्रासचे ते वॉर मेमोरियलाचे एक अशे व्हडले हे आसा दार, ते द्वार म्हणटा न्ही ते अशे कमान बी आसता तशे, थंय उबो रावन हांवें शपथ खाल्ली की हांव मरू बसून हांव जितले आसा तितले वेळ हांव येवन हर वर्सा येवन रांदतलें म्हणून। आनी फ्रॉम नेक्स्ट इयर मागीर म्हाका कशे भशेन हांवें म्हटल्यार सांगपाचें जाल्यार स्पॅनिश गव्हर्मेंटाचो एडवायजर आसा त्याचे थ्रू म्हाका परमिशन। ओके, म्हाका ते सांगता म्हळ्यार म्हाज्या आंगाचेर गुजबम्स येवपाक लागल्या। थंय वचप आनी ते थंड सगळें थंड वातावरण, सो त्या टायमाचेर जेवण करपाक कशे कितें प्रॉब्लेम्स येताले, कितले चॅलेंजीस फेस करचे पडले? वातावरण आता जुलय म्हटल्यार आता हांव 21 जुलयाक वतलें हांगासान आनी एक्चुली 23 जुलय सान आमी सगळे प्रिपरेशन तयार करतात त्याचे। आनी 25 जुलयाक विजय भोज आसता, दॅट इज प्रिवियस डे ऑफ विजय कारगिल विजय दिवस। तेन्ना इतले थंड आसना ते, पर ऑक्सिजन कमी आसा म्हणून सगळे जेवण शिजपाक खूब वेळ लागता। तूं आतां अशें दिसता तुका उदक उकडटा थंय, तूं हात घातले जाल्यार थंड आसता। हा, ओके।
सो ते सगळे अनुभव वेगळे. पहिली 1-2 वर्स म्हाकाय अजीब दिसताली की ती जादू कशी दिसता. ते गरम झाला नाजाल्यार खीर करता आमी जाली म्हटल्यार ते हात लायला थंड. ओके. ते ऑक्सिजन ना ताका लागून फकत शिजपाक खूब वेळ लागता म्हणून आमकां ते 23 तारखेसान तयारी करपा पडटा. ओके. पण शेफ आम्ही चडशे पळयतात की लेडी शेफ खूप कमीच दिसपाक येता, पण ह्या क्षेत्रात तुम्ही कशी पावली? In 1994 there was like a sudden everything went haywire in my life. My husband fell ill. He was bedridden for 8 years and now 23 years झाली तांकां एक्सपायर जावन. बट तेन्ना म्हाका मागीर हेच सगळी कला आशिल्ली तेच हे करून फॅमिलीक लायक आवर लिविंग वॉज दॅट. सो आय स्टार्टेड taking small orders of tiffin. Then I started serving to whole Verna Electronic City was with me. Then आम्ही ते जय किसान क्लब जुवारी तो चलयताले. मागीर नेवीचो क्लब चलयताले. मागीर कॉन्फिडन्स आयलो तशें डेस्टिनेशन वेडिंग्स कॉर्पोरेट इव्हेंट्स ते करपा लागले. आनी मागीर केन्ना 2014 म्हाका गोवन फूड फेस्टिवला लागून स्पेशली आपोवपा लागले 5 स्टार हॉटेल्स आउट ऑफ गोवा लायक चेन्नई, पुना, कोयमतूर, बँगलोर हे सगळे जागेर हांव वचपा लागले. आनी देन म्हणजे म्हाकाच कळून हांव इतले कशें हे जालें म्हणून. ते जे हांवें कन्सिस्टंटली 100% म्हणजे फूल डेडिकेटेड टू दॅट फूड ताका लागून मागीर आज आतां इंडियानच न्ही आउट ऑफ कंट्री बसून आपयतात आनी आय डोंट हॅव डेट्स टू गिव देम. आपल्या घरातल्यान फक्त आपल्या हातीन आशिल्ली कला, जेवणाची कला, तातूंतल्यान ती आज इतली तिने नामना जोडल्या. खरेंच हॅट्स ऑफ टू यू. खुबश्यो गजाल्यो आसा आमच्यो, पण आज आमचे जे पयली सेक्शन आसा स्वाद डिश, ह्या सेक्शनान तुमी आमच्या पळोवप्यां खातीर खंयची डिश प्रिपेर करतली? आतां आज हांव करतलें ते अणसाचें सांसव विथ मॉडर्न ट्विस्ट. ओके. तुमकां स्वता कितें आवडटा खावपाक? म्हाका प्रॉन्स करी विथ ड्रमस्टीक. पण मॉडर्न टच म्हणजे कितें बदल करता भितर? सी आमी ते दूध काडटा नाजाल्यार कितें करता. सो आय यूज दीस मॅगी कोकोनट मिल्क पावडर अँड दॅट्स वाय ते सगळे त्याचे एक फील हाताक बसून तुम्ही खाता तेन्नाय फील वेगळो आसता. ओके. सो आमच्या आजच्या डिशाकडे वचूया आमी. अणसाचे सांसव विथ मॉडर्न टच. ओके. सो हाका लागणारे इन्ग्रेडियंट्स आमी पळोवया कितें ते. पायनॅपल आहे, गूळ आहे पंचामृत कंपनीचा, हे कोकोनट मिल्क पावडर आहे, पंचामृतचं पिंक सॉल्ट, दिस इज अगेन पंचामृत टर्मरिक अँड चिली पावडर, हिंग, कोरिएंडर पावडर. आय यूज लिटल बिट ऑफ जिंजर, थोडंसं आंबटपणा येण्यासाठी चिंचेचा कोळ आणि तेल आणि कढीपत्ता. म्हणजे सासव म्हणजे पहिलं मोहरी. सो सगळ्यात आधी काय करायचं? सगळ्यात आधी पायनॅपलचे पीसेस आहेत त्यांना सॉल्ट आणि गुळामध्ये मॅरिनेट करून ठेवायचे. आणि आपण नॉर्मल करतो तसे नाहीत, हे असे गोल तुकडे केलेले आहेत. सो मी हातानेच घालते कारण ते. सो आय नेवर बिलीव्ह विथ स्पून, सो आय ऑलवेज यूज माय हँड्स. सॉल्ट आणि हे थोडा वेळ मॅरिनेट करून ठेवायचं ह्याच्यामध्ये. पहिली आम्ही हे वाटण करून घेऊया. ही सिंपल आणि क्विक डिश असा. सो हे कोकोनट मिल्क पावडर असा, त्यातून आम्ही एक 1 टीस्पून जितली चिली पावडर घालूया. मागीर 1/2 टीस्पून टर्मरिक पावडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पावडर. म्हाका आवडटा म्हणून हांव आले घालता इल्लेशे. ग्रायंडिंग. सो थोडा खट्टा मिठा अशें जावपा जाय म्हणून हांव थोडे, आणि पायनॅपल आसताच मातशे हे, पर हे मातशें आणि टेस्ट ताका बरी दिता. सो हे आमी वाटून घेवया. ते आमी आतां कॅरमलायज करतली बटरान. cuisine you prefer, your favorite cuisine? महाराष्ट्रीयन महाराष्ट्रीयन. साधं सात्विक.
अच्छा ओके सो डाळ त्याच्यामध्ये हा. तूप, तसे तूप बीप तसे सगळे सात्विक जेवण. कधीतरी कोल्हापुरी मी असल्यामुळे तांबडा पांढरा रस्सा आणि मटण पाहिजे असं नाही की फुल्ली असं सात्विक असं काही नाही आहे, बट देन सगळं मॉडरेट. सो गोव्या असताना खंयचे जॉइंट्स विजिट करपाक आवडटा? आय प्रिफर दॅट वन इन परवरी, साई कृपा फिश थाली, then copper leaf rates, and here Sharda Classic, or I go to Shiroda and all that they prepare at home na, हा लोकल हा. घरातले जेवण. that I like. त्याचे मेन म्हटल्यार हे पेस्ट करून हाडला ते जे आम्ही आता मसालो हे करून दवरलेलो तो. आता अनसाचे सासव म्हटल्यार ताका सासव तर फोडणी मारपाकच जाय, सो ऑयल घालता थोडे, एक 2 tablespoon ऑर सो. ही सासव आसा मातशी चड घालपाची कित्याक त्याचोय स्वाद येवपाक जाय, कित्याक आमी ताका अनसाचे सासव म्हणटात. ते घालून मागीर हिंग घालपाचो, हिंगाचोय बरो वास येवपाक जाय. मागीर कढीपत्ता, मागीर ही आमी पेस्ट केल्ली आसा ती ओके. सो जेन्ना तुम्ही विजय दिवसा खातीर तुम्ही जेन्ना जेवण प्रिपेर करता, सो कितें मेनू आसता चडसो? चडसो म्हटल्यार पंजाबी चड आसता, कित्याक ते चड करून ते सायडीचेच लोक आसा न्ही, तांकां अशें म्हटल्यार दाल मखनी मागीर कोरमा अशें ते लखनवी बीन आसता ते सगळे करपाक पडटा म्हाका थंय. आनी सगळे तंदुरी आयटम्स, स्नॅक्स. आणि कितल्या लोकांक खातीर आसता? इट वेरीज फ्रॉम 1000 to 500 people पर. ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार 1000 म्हणटा थंय आमकां 3000 लोकांची करपाक पडटा, 500 म्हणटा थंय 1500 लोकांची करपाक पडटा, कित्याक तेंचे बुफेज मिनिमम 9 बुफेज आसता आनी टील एंड ते पळोवपा बसून एकलो सर आसता म्हटल्यार तेंचो ऑफिसर, सो इट हॅज टू बी फूल. सो बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव टू. सो फर्स्ट आई सेड कि ये वेस्ट होता है इतना क्यों, तो वेस्ट नहीं होता मैडम, हर कैंटीन में जाता है. पर ॲज पर आर्मी जे याचे प्रमाण तांकां ते रुल्स अँड रेग्युलेशन्स, सो एवरीथिंग शूड बी फूल ऑलवेज, सो इट इज ऑलवेज फूल. आणि सगळ्यांचा फीडबॅक कसो आसता मागीर? म्हाका पयलीं दिसतालें की ती बेश्टी येवन सांगतात म्हाका बेस्ट जाला म्हणून, पण नाव आय नो देम पर्सनली, सो दे वील नॉट टेल मी लाईज. सो एवरीबडी लाईक्स अँड ऑल द मसालाज आय हॅव ऑलरेडी सेंड. आता हांव वतलें न्ही 21st. सो सगळे मसाले तुम्हीच धाडटा पयलीं, आणि तुमच्या बरोबर तुमची टीम आसता, सो ती कशी कितें टीम आसता तुमची? हाऊ डू यू सिलेक्ट? It's not selection. If you like, you tell me this time, so I will ask you next time. हांव तुका विचारता तूं Okay. येतलें काय. सो आय वॉन्ट म्हाजे बरोबर सगळ्यांक तो अनुभव येवपा जाय. कितें आर्मी लायफ कितें आसता की एक रेजिमेंट आमकां हेल्प करपा आसता, एक रेजिमेंट व्हरपा आसता, एक रेजिमेंट स्नॅक्स सर्व करपा आसता, एक रेजिमेंट बुफे पळोवपा आसता. सो इट्स लायक मीन्स समथींग आउट ऑफ इवन इमॅजिनेशन. ऑर हांवूय तुमकां सांगपाक शकना. केन्ना तुमकां संदी मेळटा, तुमकां येवपा जाय जाल्यार सांगा, सो हांव म्हाका दिसता पळय व्हरतां. तुमकांय जर तुमकां तो अनुभव घेवपाक जाय त्या सगळ्या एम्बियन्सो किंवा तेंची लायफ थंय आर्मी ऑफिसरांची कशी आसता, सैनिकांची लायफ कशी आसता ती तुमकां अनुभवपाक जाय जाल्यार बेस्ट तुमी मॅडमीक एप्रोच करूं शकता. तांच्या बरोबर तुमी नेक्स्ट इयर तरी वचूं शकता. सगळे म्हटल्यार खूब लोक गोंयासान येयले आनी ते म्हटल्यार तांकां दिसता की आपूण जन्मा येयले त्याचे सार्थक झाले. सो एनी मेमोरेबल मुवमेंट तुमकां अजुनूय असो की याद आसा, असो कितें जाला केन्ना? कारगिल म्हटल्यार कशें जाता, लास्ट इयर 25 वर्सां जाली कारगिल विजय दिवसाक. तेन्ना आर्मी चीफ आतांचे जे आर्मी चीफ आसा ते म्हाका एक 4-5 वर्सां तरी वळखतात. ताका लागून ते बॉन्डिंग वेगळें आशिल्लें आनी म्हाजी आतां इंटरव्यू अशी चालू आशिल्ली रिपब्लीक भारत कडेन, आनी तेंच्यांनी पयस सावन पळयलें आनी ते पळत आयले म्हाजे कडेन. आय एम सो हॅपी अँड सो प्राऊड ऑफ यू दॅट दीस इयर ऑल्सो यू हॅव कम. सो दॅट कायंड ऑफ बॉन्डिंग आय हॅव बिल्ड विथ हिम अँड हीज वाईफ. आणि तेंच्यांनी PM बसून सांगले, PM लास्ट इयर PM आयलेले
25th इयर सेलिब्रेट करपाक. सो तांकां सांगली ही कांयच हें करनासतना येता, आपलें जेवण रांदता, इतले सामान ती घेऊन येता. तो पीएमांनी एकच म्हटले, ये पहल आपने कैसे मतलब आपके दिमाग में ये पहल कैसे आई, किसी के दिमाग में नहीं आती. तो मुझे सब कुछ मिल गया उधर. वाव, नाईस, ग्रेट, रिअली ग्रेट. हे मागशे शिजले म्हटल्यार आमची ग्रेव्ही रेडी झाली. आता ते 5 स्टारान मॉडर्न ट्विस्ट म्हटल्यार आता आमी हे जे फ्राय करून दवरलेले पीसीस आसा ते घालून मागीर ते बरे एक हे आसता मग सो क्यूट असे हे असतात न्ही त्यांचे इन 5 स्टार हॉटेल्स अँड ऑल. सो दे कॅरी दिस, वेटर्स कॅरी दिस ग्रेव्ही इन दोज bowls and then they pour it like this on pineapple. So this is the pineapple sasso, The modern twist. modern twist. So we can just have it this way. ओके, सो आमचे स्वाद डिश या सेगमेंटातले आमचे पहिली डिश तयार आसा, सासो विथ मॉडर्न ट्विस्ट. आणि आमच्या मॅडमीन हे बऱ्या तरेन करून दिला आणि आय एम व्हेरी मच टेम्पटेड ती खावपा खातीर. पण मातसो टायम आसा हे टेस्ट करून पळोवपाक. पण ताच्या पयलीं आतां घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना, कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत. विसाव उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आम्ही पावला आमच्या आयच्या भागातल्या सेकंड सेगमेंटान खे टायम. आमच्या बरोबर आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट आसात, तांच्या बरोबर आमी खे टायम खेळटली आणि तांचो अनुभव कुकिंगेतून इतलो वास्ट आसा. म्हाका दिसता ह्या खे टायमान आमी तेच यूज करून घेवया. सो हांव रिक्वेस्ट करता तांकां की ह्या खे टायमान तांच्यांनी आमची जी कितलीशीच पळोवपी बायलां आसा तांकां कुकिंगी बद्दल कांय टिप्स आणि कशें ऑर्गनायज रावप, कित्याक तांचो अनुभव सारको तुमकां खूब उपयोगी पडटलो. सो ताजेरूच उलोवया. आता ते हाऊसवाईफ्स असो ना जाल्यार वर्किंग विमेन असो, त्यांच्यानी जर प्लान केले म्हटल्यार आता सॅटरडे मेळटा, संडे मेळटा, केन्नाय आसूं प्लान करपाचो फूल वीक. नाजाल्यार कितें जाता, सदां आमी उठ्ठा आतां कितें रांदपाक, ब्रेकफास्ट कितें करपाचो, थंयच्यान सुरू जाता, मागीर तातूंत वेळ वता आमचो. विकली मेन्यू काडलो, मागीर आतां म्हाजे अनुभव सांगता, म्हाजो चलो सगळ्यांक दाखलो, मागीर त्याचो एक मेन्यू आसतालो मंडे, ट्युजडे चलीचो, तिसऱ्या चलीचो, अशें करून आमी आमचेय घालताले. आणि अननोईंगली तो मेन्यू तयार केलो म्हटल्यार आमी सगळे रेडी ते दिसाकच सगळे करून सामान हाडून, म्हटल्यार आतां हे ना ते ना अशें केन्ना जावना आमचे घरान. स्पीक अँड स्पॅन सगळे मॅनेज केलो, टायम टेबल वगैरे, जाल्यार तुमी एक वीक करून पळयात, तुमकांच कितले त्याचो अनुभव बरो येतलो आणि रिलॅक्स्ड मायंड जातले तुमचे. म्हणजे चडशी तयारी पयलींच करून दवरपाची हां. आणि सगळे प्लॅन करून Yes. दवरपाचे. ओके, सो हेच अनुभवचे गोल आमच्या आजच्या खे टायमान आमी आमच्या मॅडमी कडल्यान आयकले आणि त्यांच्या ह्याच मार्गदर्शना खातीर रिक्वेस्ट करता चार डी हट्टी ह्या कॅफेचे ओनर गौरीश नायक हांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टाक त्यांचो वाउचर दिवचो. थँक्यू. खे टायम हो सेगमेंट आमचो हांगाच सोंपता. फुडल्या सेगमेंटान वता जंय चार डी हट्टीचो शेफ आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्ट खातीर एक स्पेशल डिश प्रिपेअर करतलो. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान तडका विथ शेफ.
तडका विथ शेफ हे सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा चाट डी हट्टी या कॅफेचे शेफ अमन. अमन, एक फावटी परत तुझे स्वागत हांगासर. आणि आमच्या शोचेर तुका म्हाका दिसता तयारी बरीच केला तुवें सँडविच करपाची. ओके, सो कसली सँडविच करपाची आसा? पनीर क्लब सँडविच करणार. पनीर क्लब क्लब सँडविच. येस. विथ ग्रीन चटणी. ऑनियन, टोमॅटो, कॅप्सिकम, ओके. पिंक सॉल्ट, शेजवान. सो आज तुका सारकी बेस्ट परफेक्ट प्रिपेअर करपाक जाय की तुका आज रेटींग दितली ती सारकी मास्टर शेफ हा. सो सारके बरें कर. सदांच बरेंच करता रे, पण आतां मातशें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करचें पडटलें तुका. मॅजिक मसाला. एका सकयल लेयर घालया. पनीर एका फुल मॅश करपाक पडटा. ओके, अशें व्हडलें म्हणया. हितून घालया तंदुरी मसाला. तंदुरी मसाला. हय, टेस्ट हाका. चीज. भरपूर चीज. सेकंड लेयर. हेजेर पनीर. आणि चीज. आणि बटर लावट. ओके. ग्रिल करूया. झाले? हा. सँडविच रेडी आसा. डन. ओके, सो तडका विथ शेफ हे सेगमेंटान अमनान आमकां हांगासर पनीर क्लब सँडविच हांगा रेडी करून दिल्या आणि आमी आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान ते टेस्टूय करून पळयतली. अमन, थँक्यू सो मच. फुडल्या सेगमेंटान म्हणजे आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आमी वता, पण त्याच्या पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. वाह, पुताच्या येवपाच्या खोशयेन आयज रांदची कूड सामकी परमळीत जाल्या. हो घेयात पंचामृता गोडान तयार केल्ल्या गोडशाचो स्वाद घेयात. हे तुज्या हातीन कितें आसा? पंचामृता मीठ. आता येतकूच रोकडोच म्हणटलो न्हय, म्हजी भजी खंय आसा? आयलो म्हजो रिजवान. तुजे आवडीचे पुरी आनी शोले. आनी ही तुजी भजी. आनी म्हजे कडल्यान ही तुका बिर्याणी. हे तुजे आवडीचे गोडशे. चवीचो खंयचोच धर्म नासता. पंचामृत, भारताची वळख. घराघरांनी पंचामृत. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद. आणि आस्वाद घेवपाक आमकां आतां जॉईन जाला अमन आणि आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट आमचे बरोबर आसात. सो आतां आमी आजचे दोन्ही डिशीज टेस्ट करतली.
आज मनाक सारकें टेन्शन येयलें आसतलें कित्याक एक शेफाचे डिश ट्राय करतली मास्टर शेफ. सो सगळ्यांत पयलीं आमी सुरवात करुया. सँडवीच आवडटा? आवडटा. हांव ताणें केला न्ही. सो आनी तुमी हांगा विजीट करता चाट हय म्हणल्यार एक पदार्थ खाल्लो जाल्यार कळटा की सगळें बरें आसतलें. बापरे. तुम्ही टेस्ट करून सांगा आता कितले मार्क्स येतले अमनाक ते. बापरे. ना 10 out of 10. 10 out of 10. वाव, डायरेक्टली फुल मार्क्स. ओके, सो आजची आमची सेलिब्रिटी डिश आमी टेस्ट करूया. आमकां हो ऑनर मेळटा म्हणू शकता कित्याक खूप कमी लोकांक मेळटा. तुमकां खबर आसतली की मॅडम कारगिलच्या सैनिकां खातीर थंय वचून स्पेशल फूड प्रिपेअर करता आनी म्हाका दिसता हे आमी कॉमन लोक चिंतू सुद्दां शकना. सो आनी तिचो एक्सपिरियन्स इतलो वास्ट आसा, 31 years. सो अमन केन्ना घेतल्यास पायनॅपल सासव ट्राय केला तुवें, पण हे सासव खातलो पण दिस इज विथ मॉडर्न ट्विस्ट. व्हेरी नायस. मॅडमीन कॉम्प्लिमेंट दिवप म्हळ्यार हांव कमी पडटलें. सुपर्ब सुपर्ब, व्हेरी नायस. आणि ऑब्वियसली अमनान केले प्रत्येक डिश माइंड ब्लोईंग आसता. एज युजल सगळे सोबतले आमी, पण आमची मॅडम स्पेशली हांगासर आयली, वेळ काडलो आमच्या खातीर आनी थोड्याच दिसांनी ती परत आपले मोस्ट म्हणटा ते मोस्ट अवेटेड तेच्या खातीर आनी सगळ्या लोकांक खातीर तीर्थयात्रा माझी तीर्थयात्रा म्हणटा ती. एक्चुअली वेल सेड आनी रायटली सेड म्हणू शकता. सो ती वतली थंय सगळ्या जवानां खातीर स्पेशल परत फूड प्रिपेअर करपाक. सो तांकां बेस्ट विशीस आमचे कडल्यान. तुमचें हे कार्य अशेंच चालू उरो आनी ग्रो जायत रावा तुमी. बेस्ट इन्स्पिरेशन सगळ्यांक खातीर फ्रॉम अ हाऊस वायफ टू आज मास्टर शेफ. सो ती आयली, वेळ काडलो आमच्या खातीर. सो रिक्वेस्ट करता पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह संजू नायक आनी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टा खातीर तांचो पंचामृता हॅम्पर दिवचो. थँक्यू. सो आजचो भाग सोंपोवचे पयलीं रिक्वेस्ट करता मॅडमी कडेन की आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक तांचो एक मेसेज दिवचो. लायफान कितेंय जावपाक शकता. आतां म्हाज्या लायफान म्हाजे मिस्टर अकस्मात बरे ना जाले आनी 8 years बेड रिडन आशिल्ले आनी 23 years जाले तांकां एक्सपायर जावन. पर म्हाजी ही कला आशिल्ली, हांव हातूंतल्यान डिप्लोमा घेवना या डिग्री ना म्हाजे कडेन. फकत म्हाजी कन्सिस्टन्सी आनी डेडिकेशन जे आशिल्लें म्हाजे ह्या जेवण करपाचे हातूंत, ताका लागून हांव हांगा पावलां. ताचे वयल्यान म्हाका दिसना की म्हाका आनी कितें सांगपा जाय तुमकां म्हणून. So consistency and dedication in every work will take you to the heights. Thank you so much. ओके, सो आजचो होच मेसेज घेवन की कन्सिस्टन्सी आनी डेडिकेशन आसा जाल्यार तुमी कितें अचीव करूं शकता, होच मेसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपया. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा. चाट डी हटी कॅफेचे एंटायर स्टाफ, स्पेशली अमन आनी तांचे ओनर हांगासरले गौरीश नायक हांकां, तशेंच आमची आजची सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हांगासर आयली, तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. फुडल्या भागात मेळुया आमच्या अनेक सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर, तांची फुडली सायड पळोवपाक, तांच्या कडल्यान कितें नवीन शिकपाक. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.